today is the 21st of January 2026 आणि आम्ही असा मडगाव टाउन पोलीस स्टेशना भायल्यान पळय म्हजे बरोबर आसा 27 year old चलो हो साबियो पेरेरा हो रावता बोंदोरी बोंदोरी ड्रामापूर हांगा ताजे आवय बापूय आमचे बरोबर आयिल्ले आसात. दे आर हियर इनसायड द पुलीस स्टेशन. आतांच आमी PI हेका मेळिल्ले आसा सूरज सामंताक. आता हे मॅटर कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. काजार हो बाजार आयज काल चलयांचेर कितें येयला तें म्हाका खबर ना. ह्या बाबडे चल्याचो हो एक AC टेक्निशियन कॉस्ट करता आपले पोट भरता. 27 वर्साचो भुरगो खंय तरी एजीन येयला म्हणून आवय बापायन म्हणलें काजार करुया की पेरंट्स आर सिनियर सिटीजन्स सपोर्ट जाय म्हणून आनी तांकां चलो ना म्हणून. सो ताजी सोयरी केली. कोणी तरी साबियो दुमेलो म्हणटा तो मॅच मेकर आसा. बॉम्बे खंय ताका कितें तरी 15,000 17,000 दिवपा पडटा. मॅच मेकींग करता. चेडूं बरें म्हूण सांगलें उलोवप जालें आनी ते चेडवाचें नांव जावन आसा वेलेन्सिया फेर्नांडीस. ती चवली जावन आसा काकोडे मरे सावड्डे हांगा काकोडे म्हणटा थंयचे. ती खंय 3 जाण चल्यो हें मोदलें वेलेन्सिया फेर्नांडीस म्हणटा ते. बापूय खंय सावड्डे थंय नुस्तें विकता. आवय खंय बॉम्बे आसता कामाक आनी हेय वेलेन्सिया खंय बॉम्बेच खंयचे तरी सेल्स गर्ल म्हणून कामाक आसता. आतां सोयरीक जाली ऑगस्टान आयले चेडूं उलयलें सगळें केलें. डिसंट आशिल्लें खंय बरें डिसंट उलयताले ज्यूस पिताले सगळे बरे भाशेन आशिल्ले खंय. पूण गरीब सारखे गरीब. हेणी सांगलें की तूं पयशा टेन्शन घेनाका आपूण सगळें करतले. सगळें करता म्हूण सांगली. कोर्ट मॅरेज केली. बरे भाशेन उलयताले हांसतालीं भिसतालीं सगळें भोंवतालीं बाजरां बी सगळें करतालीं. तुमगे जेयलां बिलां सगळें. आतां खंय अचानक 7 दीस जाताय म्हळ्यार खंय तेका नेरमांव चाळवली. कितें इश्ट केलें तें खबर ना. काजरा कोर्स केला खंय तेणी. फादर आल्बनान काजरा कोर्स केला आनी फादर आल्बन सदांच सांगता कितें प्रॉब्लम आसलेल्यारू आतां मोडाय काजार जाय न्ही. इट्स अ सॅक्रमेंट म्हूण. इट्स अ सॅक्रमेंट. आतां कितें आहा जाल्यार मोडलें बरें म्हूण. काजार केलें देसपेस केलो सगळें नाचलीं हायलीं लोक पीन गेलीं आनी आतां जालो फुस. आय डोंट नो वॉट इज कम ऑन द गर्ल्स टुडे. कित्याक ते सांगता काजरा पयलीं 2 दीस कोण तरी एक फैजल म्हणटा चेड्याक घेवन येयले बॉम्बेचो. पण फैजल म्हणटा चेड्याक घेवन येयले सगळें चेंज वयता केलें. तो काजरा म्हूण येयलो तेंगे हूंय कितें शी वॉज व्हेरी अटॅच टू हिम. हेका हूंय कुशीन बसयतालें तेका लागीं घेवन बसतालें. जेवणा हितून गेल्यार हूंय एक सारकें केर्लेस करप म्हूण कितें तरी जालें तेगे पांय ते कितें म्हणली म्हणून ताणी चूड दुखू फोडलो हूंय. ते फैजला कितें म्हूण चलो आनी चूड दुखू फोडलो आनी मागीर हूंय हेणें अंडरस्टँड केलें आसूं बाबे फ्रेंड आसतो म्हूण समजून घेवन काबार केलें. दॅट इज नॉट द ओन्ली थिंग. रोस आसलो ही रोस आमगे क्रिस्तांव कितें आसता कल्चर. काजरा पयलीं हिंदूज हळदी लायता तेका आमगे रोस आसता. रोसाक म्हणपाक की आपणाक DJ जाय. रोसाक म्हणपाक आमकां DJ जाय कॅमेरामॅन जाय. हेणी बापड्यान सगळें खंय हेणी बापड्यान बांदनीट हेणी बापड्यान हे उलोवपाक देखून हें जाता. हेणी खंय कितें आशिल्लें नाशिल्लें काडलें खंय 10,000 काडले आनी दिली खंय DJ देखून तांकां दिलो. आपली रोसां म्हणटा DJ करुना. आपली रोसां म्हणटा कॅमेरामॅन करुना. ताका हॅप्पी जावली म्हणून खंय DJ कॅमेरामॅन ताका जाय तें जेवण कर म्हणलें. काजरा देखून देसपेस तेणी केलें खंय. काजरा देखून देसपेस तेणी केलें खंय सगळं टू द पार्लर टू एवरीथींग. बट इट सिम्स काजराक जेन्ना खंय इगोर्जीत भितर सरता तेन्ना स्टार्ट जालें खंय. शी वॉज व्हेरी सॅड. ताजें तोंड खंय शी वॉज व्हेरी क्लमसी हें न्ही रे बेजार आसलें. हेणी म्हणलें आगोत तूं ओय आगो तूं ओके कितें आहा मातशें हां बरो दीस मातशें हें कर. म्हाका म्हणून लागलें ना गायज म्हाका टच करनाका कॅमेरामॅन आसा किसींग हें नाकाय म्हूण. पूण तरी पूण कॅमेरामॅनान हें केलें. आयकाय आतां कितें जालें इगोर्जी भितर सरता तेन्ना तेणें सांगलें खंय आगो मातशें स्मायल दी. सोयरी नाही लोक पळयताय तुज्या तोंडाचेर स्मायल ना. तेणी कितें केलें तें म्हणपाक खंय तूं म्हाका इरार करनाका. तूं म्हाका इरार करता जाल्यार हांव हिंगा काजार हें वचोन सोडटलें आनी वयतलें. काजारू म्हणटलें हो बाळ भिलो खंय. मागीर काजराक हॉलांत खंयच्या हॉलांत गेलें तुमी काजार कंट्री जोरांत थंय 18 तारखे ते काजार आसले. आतां पळय ना 2 दीस पयलीं कंट्री जोरांत काजार आसलें. खंय काजार जाता म्हणल्यार खंय ते अटेन्शन चड त्या चेड्याक दिवपाक लागलीं आनी केर्लेस. आमी एगो दिसा घरा येताय न्हू बेसांव दिवपाक. तेदोन कितें काय म्हळ्यार आमचे 2 सोफा आहाय. एक रायट सायडीन एक लेफ्ट सायडीन आहा. रायट सायडीन तो फायजान बसून आसलो. हें गेला आनी त्या फायजाना फुडले सायडीन बसला आनी हांव लेफ्ट सायडीन जो सोफा आसलो त्या सोफाचेर हांव बसला. ना म्हणून सायडीन एक देखून बसलो ना म्हाका उलयला देखून तांकां टायम हें करता. सो द थिंग इज कितें मागीर काजार जालें आमी मागीर घराक वयताय. ब्रायड एंड द ग्रूम इज कॉल्ड यू नो गुवागेर वयताय ब्लेसिंग एक प्रेयर करपाक. थिंग देखून ते चेड्या बारी सोफार बसला आनी गो
आतां साक्रामेंट जुळोवन येयलो जाल्यार गोवा खंय सेपरेट सोफाचेर बसयला तें नांव वयतलें. सो दीस वॉज गोईंग ऑन बट ही डीड नॉट इतले फ्रेंड म्हूण समलो आनी हे सोडली मी बायल न्ही आपणाय म्हूण हॉलांत देखून तेणी खंय कंडिशन दवरलें. ते आमचे कितें आसता इट इज सॉर्ट ऑफ एक लास्ट सेट आसता तेन्ना व्हंकल न्हवऱ्याक लागीं हाडटात. The groom is accompanied by all the girls and the bride is accompanied by all the boys who are there in the hall. आणि ताका हाडटा आनी किसिंग आसता एक किस सीन आसा तो देखून ताका तेणी कंडिशन घालली. तो ते करप ना बेंडा सांग ते केलें जाल्यार आपूण हिंगा हॉलू सोडून वयतले लॉजींग घातो म्हण तुमकां काजार नाकून तें सगळें बरें जालें. राती खंय न्हिदपा टायमार खंय तो बेडरुमांत आशिल्लो ते खंय बसला अशें. सो हेणी म्हणलें हेजें कितें जालां. हेणी म्हणलें कितें जालां वेलेन्सिया अशें करून कित्याक बसला. तेन्ना खंय शेवटान ताका सांगता तू आपला रेप करपा ना तुजे कडेन हांव सेक्स करपा ना. आय एम नॉट इंटरेस्टेड हॅविंग सेक्स. आय डोंट चिल्ड्रन. आय डोंट वॉन्ट टू स्लीप विथ यू. आय एम नॉट कम्फर्टेबल विथ यू. तेन्ना म्हणलें आपूण कितें करूं तूं उठ हिंगाचो आनी तूं भायर वचोन न्हीद म्हूण. त्या खूंय राती कोडे काजार जायन टायर्ड जालोलो. ही इन हीज ओन हावस हेड टू एकूच बेडरुमा फ्लॅट हूंय मामी डॅडी हूंय हॉलरुमान न्हिदताय. डॅडी बरी वचोन हॉलरुमान न्हिदलो. पेरंट्स गॉट डिस्टर्ब. डॅड इन ब्रीफ सांगता. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही कॉल्स मी अप मॅडम अशें आपणाय जाला तुगे फोन नंबर म्हाका कोण दिला आपणा तू हाय वॉन्टेड युअर हेल्प. हांवें म्हणलें राव आतां काजार मरे मे बी शी डिस्टर्ब काजार जातली चेडवां जाता आसतली न्ही आवयगे बीन उगो आसता आसतली मायगे बीन पासेंस घे आयज आपोणे मरे बरे भशेन वच. आपोणे म्हणपाक पूण वयता आपणा भिरान दिसता वचपा. हांवें म्हणलें तूं पुलिसांक फकत एक एनसी दी वच. मागीर हो आपोण्याक गेल्यार आमी देड्या घेवन गेलो. आपोण्या हूंय ते सेम डान्स हूंय हांव एक फोन मान सांगता खंय मम्मी 5 स्ट्रॉंग बियर फ्रिजीन घालून दवरा. हय हय 5 बियर 5 स्ट्रॉंग बियर आपूण बरो आयज हें करपा आनी हांगा बरें तेल कांडियो आनी हेका सांगता खंय तूं हांगा तेल कांडियो रे तुका दाखयता म्हणटा खंय आपणागे घराक व्हरून. मागीर ते सगळें सोडलें. हांवें म्हणलें कांय जावपा ना तूं कितें जालें म्हाका सांग. आपोणें जालें हायलें पिलें सगळीं खंय रातचें हेका सांगता खंय तूं म्हजी मोऱ्या न्हिदपा ना. तेगे मामी सांगलें बाबा बॅड बीन केल्यार तूं न्हिदाय सासमाय सांगलें ना. हेका सांगलें खंय तूं सकयल न्हीद नाल्यार तूं भायर न्हीद तूं न्हिदपा ना. हो खंय ओगी बरो सकयल न्हिदलो. हेगे फोनाचेर रिकॉर्डिंग बीन सगळें हांवें फोटो काडलो हांवें सकयल न्हिदलोले आनी काळी हूंय आनी ही हूंय चेडूं तेगे धाकली भयण आसा सारा मरे ते कितें पिता तें बियर बिस्की ओल्ड मॉम ती राती कोण तेगे पार्टी कंटिन्यू हूंय माई पितून तेन्ना बरा चेडवांय पिताय मी. आनी मागीर हो न्हिदलो सकाळ उठल्यार सांगता आपूण आतां तुगे घराक येवपा ना आपणा तूं हॉटलार व्हर. हॉटलार सोन आपूण फाल्यां बॉम्बे चल्ले आनी म्हणलें कितें मुगे मामीक सांगपा नाका मामी कोणी करपा नाका. हॉटेल कित्याक यू आर नॉट स्लिपींग विथ मी यू आर नॉट टॉकिंग टू मी. हॉटेल कित्याक घर आनी तुगे घरा आपूण येवपा ना. तेन्ना मामी मागीर सांगलें आनी मामी देखो म्हणलें बरें हॉटेलान वयता जाल्यार एटलीस्ट एक 10 या 15 मिनट आमगे यो कितें तरी हा कित्याक रीत निवास सारकें जावपा जाय म्हणून ते म्हणटा ना तें ना. सो लिसन आपोणे जात्री न्ही आमी कितें आसता चेड्या न्ही व्हंकले घेवन घराको येवपा जाय. दॅट इज अ कस्टम. दनपार जेवण आसता हे हॉटलां वयता आयकना म्हणून सांगली मायक तेगे मामी सांगली नो प्रॉब्लम 10-15 मिनटां यो तेगे तोंडां आपूण कितें घाता आनी मागीर तूं वसाय. गेल्या मागीर ही येयली नाय म्हणून मामी डॅडी सिनियर सिटीजन हांवें म्हाका फोन मारलो आनी फाल्यां कितें करपाचें आमी तुमी गाडी घे तुमी मोटर घे आनी ते घराक वसाय. चोय ती पावल्या ती गेल्यार ही माय झगडपा येयली. माय झगडपा येयली सुरी घेवन येयली एक मात म्हूण आनी हांव कॉलाचेर आहा आनी आय एम लिसनींग टू एवरीथींग हा ऑनेस्टली आय वॉज लिसनींग टू एवरीथींग सिनियर सिटीजन माय पाय. थिंग गेल्या हूंय वेलेन्सियागे माय सुरी घेवन येयल्या आनी चेडवा फोन मारला आनी सांगलें हूंय हिचोय गो हिंग पावले म्हूण चेड्याक आयकूं नाका तूं हे मायक मार म्हूण हेचोय कितें कोताय ती. वेलेन्सियान कितें केलें हो हूंय कोलवा हूंय हॉटेल हूंय तरी तेणे आपूण ऑनलायन बुकींग केलोलो. तेजे बारा हूंय धाकले चेडवाकूय धाडलें ते साराक दोगांय हूंय हेजे बारा. माय थिंग पावल म्हळ्यार हूंय एका मुठ्यो मान तेजे पळय लिप्स तेगे वॉट फोडला वॉटर सुजला हेचे वॉट सुजला ते दाखय हेचे तेगे फोटा काड मान फाटल्यान मुठी मारले तेगे कॉलरा 2 वनाळा. ही वॉज इन अ पथेटीक स्टेज. तेगे दोनी मोबायल काडून गेले तेका मोबायल नाय तेगे किया गाडी तेजी ऑटोमॅटीक तेजी हे काडून गेला कितें रिमोट काडून गेला आनी मागीर एक मारता म्हणून हो भिलो हो कोलवा पावल्या हो धांवलो हूंय गाडी स्टॉप करून धांवलो खंयच्या शेका तेर उठून धांवलो. ती हूंय पिताली बॉटली घेवन आसली हेजे हल्लो हेणी हूंय केला आनी हूंय शेका गेली हूंय. शेका एक कोण आमी क्रिस्तांव एक भुरगो आसलो हूंय तेंच्यानी कांय भिनाका कोणा जाय तो फोन मार. तेणी आपल्या आवयक फोन मारलो आवयन म्हाका फोन मारलो. हांव आसले काजराक ते एडवीन म्हणटा तो आमचो नावेली ताच्या चलयेच्या गॅलेरियन हॉलान. आवय सांगता आपूण ताका हाडपा वयताय तो भिवन खंय तरी धांवन गेला ताका मारला मॅडम. हॉलांत येवन ताका हांवें बसयलां तेजे कडेन हांवें एक वर थंय उलयन जात्री आतां कितें म्हणल्यारू वायट दिसता म्हणल्यारू राती तेजे आवय बापूय आसली तांकां हांवें सांगलें तुमी सुशेगाद घर वसाय फाल्यां आमी पुलीस स्टेशनार या. ही हेगेली बायल जी आहा वेलेन्सिया फेर्नांडीस सांवड्ड्याचे तेगे भयण सारा
ही दोगांय ती घराक वयताय बोंद्री हेंगे फ्लॅटा कडेन लिपून रावताय व गाडयेंत मायक पायक सकयल काट म्हळ्यार गाडी ओपन कोताय तागे आवय केसां दोन उमटान मारताय वॉट इज दीस आणि ऑन टॉप दे कम टू द पुलीस स्टेशन अँड गुड वी हॅड गिवन द कंप्लेन अर्लियर आणि मुझे सांगता की हांवें गाडी रिवर्स सांगान आणि तो आमकां मारपा आसलो म्हणून हे जे इतले कोता वॉट यू ऑल तुमी ताका मारलो हल्लो केलो वॉट यू ऑल वेंट फॉर आय डोंट नो वॉट इज मॅरेज आय डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा हांव सदां पळय आय सपोर्ट द गर्ल्स ऑल्सो वेन दे आर रॉंग हांव चेडवांक आवय सुनाक सपोर्ट करता बट हियर आय एम सपोर्टिंग दीस बॉय इज अ इनोसंट 27-year-old बॉय हू डजंट इवन टू ड्रिंक पूण येत्रे ना ना कांय ना ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ताका खंय तरी फोटोयला हांव सांगपाक सोदतां हे आमगे गोंयकारांक न्ही सोयरीक बेरीक कोताय न्ही सारके बॅकग्रावंड चोयाय ते चेडवागे बॅकग्रावंड चोय चेड्यागे बॅकग्रावंड चोय तेंगे सगळे सोदून काडाय सोयरीक केली चेड ना अशें करून डेस्परेट जायना काय नाल्यार जायना तितलें बरें हे पळय एक फोनाक आयलो आतां पियाक आमी सांगून तांकां आपयलो 4:30 इज द मॅटर वी हॅव कॉल्ड आय डोंट केअर आय ओनली वॉन्ट तागे दोनूय फोन दिवपा जाय तेगे गाडयेक डॅमेज केले ते पे करपा जाय आनी थर्ड म्हणटा वॉट एवर सेड एंड डन वी डोंट वॉन्ट दीस गर्ल ते आवयक मारला घोवाक पयलीं मारला आपणा घोव नाक म्हणटा आमगे असो भानगड नाकाय वी वील सी कितें सोल्युशन येते बट देअर पेरंट्स हॅव टोल्ड वन थिंग जाणटो बापूय ते गेलो सिनियर सिटीजन रडटा भितर कॉम्पेन्सेशन तेंक दिवपाकूच जाय हेंकां सोडप ना खंयची बायल काजा जायन म्हणटा दुसऱ्या दिसा आपण बॉम्बे वयता खंयची बायल आपल्या गोवा सोडून दुसऱ्याक घेवन थिंग हें कोता बाटली घेवन तेगे गाडी फोडल्या बाटल्यो अजून गाडी आहाय एवरीथींग इज देर सो दीस जस्टीस म्हणटा चेडे मेळपा जाय कित्याक इज टू सिंपल पेरंट्स आर सिनियर सिटीजन अशें करून बोकडे कोना काय आनी हे जायत रॅकेट चलता चेडवांक गेले पुलिसान दिकू सांगले तांकां ते चेडवागे तुमी बॅकग्रावंड मारले बॉम्बे कितें काम करता केसो काम करता वयल्यान ते सांगता 15,000 ती आपणाक मेंटेनन्स दिवपा जाय 15,000 ती म्हाका म्हयन्या हूंय म्हणजे अकाउंटाक घालपा जाय ना तूं सांबाळ सो शी आय थिंक दीस इज समथींग टू एक्सटॉर्ट एंड एक्सट्रॅक्ट विच वी आर डुईंग एनसी केलो हा 352 सेक्शन 324 लायलो हांवें टू बट आय फील फिजिकल असॉल्ट केलो इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर इट इज एक्सटॉर्शन केस so we will see now what happens till then now तू कितें म्हणपा जाय ना म्हाका जाता तितले मातशें जस्टीस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.